नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. लुई बर्जर लाच प्रकरणाची क्रायम ब्रांचीन सुरू केली चौकशी. जायका प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराची राती उसर मेरेन जबानी. भारतान मागल्यार लाच घेवप्याची नांवां दिवंक अमेरिका तयार. चौकशी करून दाखोवची. चर्चिलाची सरकाराक चॅलेंज. FIR घालून काँग्रेसीचो सरकाराक 48 वरांचो प्राझ. मडगांव बीजेपी म्हणटा सगळे जायका प्रकल्पाची चौकशी करात. कन्सल्टन्सी ही तंत्रीक गजाल. अधिकाऱ्यांनी सांगले ते केले. चर्चिल घालता जायकाचे पाप अधिकाऱ्यांच्या माथ्यार. म्हणटा लुईजीन म्हजो इश्ट. काँग्रेस बरी पार्टी. खासा हेडोना चर्चिल. 1993 मुंबईचे बॉम्ब ब्लास्ट केशींतलो आरोपी याकूब मेमनाक 30 जुलयाक फाशी. सुप्रीम कोर्टान अर्ज मारलो भायर. याकुबाक 2007 टाडा कोर्टान फर्मायल्ली फाशी. सोळा RTO अधिकाऱ्यांची ट्रान्सफर. 3 असिस्टंट डायरेक्टरांचे बदलीची शक्यताय. आता दर 2 वर्सांनी RTOची बदली. भ्रष्टाचाराचे केशी उपरांत ट्रान्सफर धोरण बदलले. आणि ललित मोदी प्रकरणात अधिवेशनाचे पहिले दिसा राज्यसभेचे कामकाज ठप्प. विरोधक आक्रमक. सरकार चर्चेक तयार. विरोधक म्हणटा मंत्र्यांक पहिली देवया. खबरो विस्तारान. लुई बर्जर लाच प्रकरणाची चौकशी क्रायम ब्रांचीन सुरू केल्या. क्रायम ब्रांचीन मंगळारा जायकाचो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराची राती उसर मेरेन चौकशी जाल्ली. प्रकल्पाविशीं म्हत्वाचे निर्णय जायका एजन्सी घेताली म्हूण वाचा सुंदरान क्रायम ब्रांची मुखार भुमिका घेतल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. दुसरे वटेन लाच घेवपी मंत्री अधिकाऱ्याची नांवां भारतान मागल्यार दिवपाची तयारी अमेरिकेच्या विधी खात्यान दाखयल्या. क्रायम ब्रांचीन लुई बर्जर लाच प्रकरणात FIR घाला. अनवळखी मंत्र्याड भ्रष्टाचार विरोधी कायदो आणि भारतीय दंड संहिते खाला हो FIR घाला म्हूण सुत्रांनी सांगले. ह्या केशी संदर्भात क्रायम ब्रांच बुधवारा संबंधित डॉक्युमेंट जप्त करतले म्हूण सुत्रांनी प्रुडंटाकडेन उलोवन दाखयला. क्रायम ब्रांचीन लुई बर्जर लाच प्रकरणाच्या चौकशेक सुरवात केल्या. जायकाचो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराक क्रायम ब्रांचीन चौकशे खातीर आपोवन घेतिल्लो. मंगळारा सांजे 5 तो क्रायम ब्रांची मुखार हजर जालो. राती उसरा मेरेन ताची चौकशी चल्ली. ह्या प्रकरणाचो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पार्सेकारान वाचा सुंदरा कडल्यान मागिल्लो. मात मंगळारा राती मेरेन ताणें हो रिपोर्ट दिवंक ना. प्रकल्पाविशीं सगळे निर्णय जायका घेताले म्हूण वाचा सुंदरान सोमारा मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले. लुई बर्जर कंपनी बरी पूण लाच दिवपी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान कंपनीक क्लीन चिट दिल्या. गोंय सरकारान मोपा विमानतळा खातीर ह्या कंपनीक टेक्नो फिजिबिलिटी कन्सल्टंट म्हूण नेमिल्ली. त्या कंपनी बद्दल दुबाव काय ना, पण काही मनीस जे भितर असतात. कंपनी ती रेप्युटेड कंपनी समजले. कंपनी बद्दल कंपनी इज मोस्ट रेप्युटेड. दॅट इज वॉट आय हॅव बीन गिवन टू अंडरस्टँड. म्हाकाय व्हडलें त्या क्षेत्रांतली हें आसा अशें ना, पूण अखेर गफला केला हो मनशांनी केल्लो आसा. काही मुंबयच्या तेंच्या ऑफिसांतले कांय 2 जाण रिजायन जाले खंय फाटल्या 2 दिसांनी. हय. लुई बर्जरा कडल्यान लाच घेवपी मंत्री आनी अधिकाऱ्यांची नांवां जाय जाल्यार घेवंक शकता म्हूण अमेरिकेन स्पश्ट केला. भारत जाय जाल्यार ही नांवां अमेरिके कडल्यान घेवंक शकता. अमेरिकेच्या विधी खात्यान लाच घेवपी गोंयच्या मंत्री आनी अधिकाऱ्यांची नांवां जाहीर केल्ली ना. ह्या प्रकरणात त्या काळातले 2 मंत्री घुसपल्यात असो आरोप रक्षा मंत्री पर्रीकारान केल्लो. क्रायम ब्रांची कडल्यान प्रायमरी रिपोर्ट घेतल्या उपरांत CBI चौकशे खातीर केंद्रा कडेन पत्र व्यवहार करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान हे पयलींच सांगला. केंद्रानय ह्या प्रकरणाचो रिपोर्ट गोंय सरकारा कडेन मागला. लाच घेवपी मंत्री अधिकाऱ्यांची नांवां दिवपाची तयारी अमेरिकेन दाखयिल्ल्यान भारत सरकार कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लुई बर्जर लाच प्रकरणाची चौकशी करून दाखोवचीच म्हूण आदलो PWD मंत्री चर्चिलान BJP सरकाराक चॅलेंज दिल्या. जायकाच्या सगळ्या प्रकल्पांत FIR घालचो म्हूण काँग्रेस मागता. FIR घालपाक काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक 48 वरांचो प्राझ दिला.
दुसरे वटेन 2007 ते 2012 मेरेन जायकाचे सगळे प्रकल्प तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन पास केल्ले म्हूण मडगांवची बीजेपी मंडळान दिगंबर कामतीक टार्गेट केला. जायका प्रकल्पा खाला लुई बर्जराक दिल्ले कन्सल्टन्सीचे ऑब्र नेमाक धरून दिलां. प्रकरणाची सीबीआय ना जाल्यार आनीक खंयच्याय यंत्रणेकडच्यान चवकशी करात आनी आरोप सिद्ध करात म्हूण आदलो PWD मंत्री चर्चिलान सरकाराक चॅलेंज दिल्या. डिपार्टमेंटात टेक्निशियन मनीस आहाय, PC आहाय, इंजिनियर्स आहाय. They must be appoint which agency or which consultancy. आमकां तरी खबर पासूना. ते पळे इवान जायका पळ टेंडर दिल्याय त्या टेंडर एज पर द नॉर्म दिल्ल्या. अपॉन चॅलेंज CBI कर कितें कर तुमकां सांगो सोदता. मनीस युटर्न मान थिंगेला डिफेन्सा युटर्न मारपाक थिंग ते मताचो या. लुई बर्जर लांच प्रकरणा संदर्भात गोंय सरकारान FIR घालचो म्हूण काँग्रेस मागता. 48 वरां भितर FIR घालो ना जाल्यार काँग्रेस खंय रस्त्यार देंवतली. So we are demanding within 48 hours you take action, take strong action, register FIR, don't force Congress party to come on the roads. All this should be revisited. The JICA should be blacklisted. Thorough inquiry should be done. All these projects where they are involved, the constituencies where the works are going on, everybody should be investigated. दिगंबर कामतीच्या सरकारान जायका खाला पास केल्ल्या सगळ्या प्रकल्पांची चौकशी जावची म्हूण मडगांवची बीजेपी मागता. We don't know everything. How many projects have been cleared by then Finance Minister and ex-Chief Minister. We are asking for total from 2007 till 2012. Whatever it may be. तातून जे कितें आयले ते सगळे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जायका प्रकरणातले लुई बर्जराचे सगळे पाप चर्चिल अधिकाऱ्यांच्या माथ्यार मारता. ताच्या म्हणण्या प्रमाण कन्सल्टन्सी बी म्हणटात त्यो तंत्रीक गजाली, त्यो अधिकारीच थारायतात, मंत्री फक्त सय करता. इतलें जावन आपूण फुडली वेंचणूक बाणावले वा नावेलीच्यान लडयतलो हें तो मुजरत सांगता. लुईजीन फालेर खंय ताचो घट्ट आमीक, आतां खंय ताची इश्टागत परत तुटची ना. काँग्रेस खंय बरी पार्टी, मात चर्चिल तिकेट मागचो ना, दिल्यार विचार करतलो, तो हेड ऑनात उलयलो. कन्सल्टन्सी पण म्हणटा ती मिनिस्टर केन्नाय पण करना. कन्सल्टन्सी पळय म्हणटा तेका अपॉयंट करपाक टॅक्निकल मनीस आसता. जापनीज आतां हो लुईस बर्जर म्हणटा तेका कन्सल्टन्सी सारकी फूल तेका दिली ती. BJPचो CM पळय हो आतां डिफेन्स मिनिस्टर हिंग घेवन येयला पळय बानगड्यो, तेणें मोपा दिल्या. मोपा तेणें 17 crore 14 crore ऑलरेडी दिले. जर तर तेका दिसताली बानगडी हा म्हणटा तें कित्याक दिले सर तुका. पेमेंट तुझी टायमार जाला तू करता. अरे म्हजी बारा कितको पेमेंट म्हाका कितको पेमेंट जाता रे. तुका म्हणना तुझी टायमार म्हणना. ना रे कन्सल्टन्सी म्हाका खबरच ना केव्हा पेमेंट केला आनी कितें म्हाका खबर पासना. आय एम नॉट अवेअर ऑफ दीस. प्रोजेक्ट वॉज ओवर एस्टिमेट. तो एस्टिमेट हांवें केलो. हांव कोण एस्टिमेट करपाचो. हांव टेक्निशियन. तू कितें म्हणटा सगळी काडून तू टेक्निशियनाच्या माथ्यार मारता. अरे बाबा ऑटोमॅटिकली मरे तूं लेमॅन तूं हाल पॉलिटिक्साचें तूं कळयलें कितें तें पॉलिटिक्स. कॉमन मॅना फुडोवपाक जायना तुमी. कॉमन मॅना हांव सांगता एक टेंडर पासून या टेंडर व्हडली टेंडर CM पयलो आसता. CM प्रूफ करा कितें आहा तें सारकें. मागीर तो PC तुका सारकें बोर्डा घालता. हे बोर्डा पास जाल्ले बिस्टेक रे तुका टेंडर म्हणपाचें तें काम कितें. आतां हांव सद्याक इलेक्शनाक बसता. 2 म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. एक म्हणटा ती बेनावली, एक म्हणटा नावेली. खंय बरो दिसता थंय बसतलो. हांवें फ्रंट पळय काडली न्हू. तू खूब काडले. हांवें कितें फ्रंट काडले आनी खंयच्या होणा पळय ती आनी तुका सांगना ती फ्रंट नाकाय. पण सध्या काँग्रेसीतले लोक म्हणटात की चर्चिल नाका म्हूण काँग्रेसी. अरे बाबा हांवें काँग्रेसीक येता म्हूण हांवें गेलां. पण ते नाका म्हणटा फाल्यां वचपाची परिस्थिती जाल्यार आनी ओपोजिशन जालें जाल्यार. अरे बाबा म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. हांवें कोणाक तेका मागलो ना एंट्री. पण हांवें म्हगेलें ओपन दवरलां. माय स्टील कार्ड इज ओपन. आपयल जाल्यार वचपाक शकता. पार्टी बरी ती पार्टी. पार्टी मनीस थोडे प्रॉब्लेम कोताय म्हूण ती पार्टी चोडपा पडटा म्हाका गेल्ले पार्टी. चर्चिल आनी लुईजीन फ्रेंड जाल्यार ही गजाल खरी. सार 100%. घेऊ एक विराम.